येतावा मी संतोष सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडा उल्हास जेवणा तुझ्या सेविका जेवणा तुझ्या सोमिया पूर्वे नामी आयल्या भक्ती मोगा तुका आम्ही हसिता काळजा मोना ये जा तुझी स्तुती गाता वरदा बलिदा तुका आम्ही भेटता. सोमेस्त आमी एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. सांजूदूत देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसांक सजावच्या ह्या सक्कट भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी आसा मनादी बाप फ्रांसीस डिसोजा आनी प्रत्येक जण पाद्र्याप मुक्ती प्रकाश म्हणून वा नांव वाडलेले तांच्या बरोवपा मारिपात. आतां प्रस्तुत बचपे स्नेहा सदाना आमची मायनर सेमिनरी आसा थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन पाद्र्याप सेवा दितात. आमच्या मंगळूर दिएसीजेंत पाद्र्यापान जायतो वावर केला. विविध संस्थांनी सांतोनीच्या आश्रयांत साबार वर्सां तांणी वावर केल्लो आसा. सेमिनरींत जेप आत्मीक डिरेक्टर जावन स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन पाद्र्यापान वावर केल्लो आसा आनी इतर जायत्या सुवात्यांनी आनी प्रत्येक जण विविध संघ संस्थांचे मुखेलपण घेवन आत्मीक डिरेक्टर जावन आणखी सेवा ते दिवन आसात. आनी आज तांचे कडेन हांवें विचारलेल्या वेळार आमचे मंगळूर दिसच्या पाद्र्यापांक ह्या हप्त्यांत सेकंड बॅचेची रितीर जाता. सेमिनरींत मस्त पाद्र्याप रितीरे गेल्यात. पूण ह्या वखदा पाद्र्यापान विचारल्या वेळार पाद्र्यापान ना म्हणून हांव येता म्हणलो. म्हाका ये जय म्हणून खुशी आसा पक्षी रेपटी म्हणून. आनी त्या देखून पाद्र्याप आज मोगान हांगासर येयल्यात. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आमकां आमचे खातीर मागतात. आराधन सलोन वर्णी मागतात. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्र्यापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पाद्र्यापान. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयता ॲश्लिन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी किन्नेगोळी, ब्रिजिट डिसोजा किन्नेगोळी, अलिशा जेसिका रोड्रिगस पहिल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी मादा तेरेजा वडो, ॲग्नेस रोड्रिगस मादा तेरेजा वडो, एक भक्तीक किन्नेगोळी, नवीन रोड्रिगस किन्नेगोळी, जॉन रेगो किरेम, स्टॅनी आनी विल्मा वेगस लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी नित्य दरवाडो, नवीन नीमा बहरीन, रोनाल्ड प्रमिला डिसोजानी कुटाम कटील, मेल्विन मेंडोन्सा बेर्मुदे, फ्लाविया जोसी रोड्रिगस बॉम्बे, वलेरियन डिसोजा पवित कालजवडो, स्टेविटा प्रिया नजरे नित्य दरवाडो, अथीना आणि प्रवीण डिसोजा 10व्या वर्षाच्या लग्नान वार्षिकोत्सवा संदर्भी सांजूद वाडो, विन्सेंट सुआरिस पालिमार, ऑल्विन पिंटो जल्म दिसा संदर्भी पवित्र कालजवाडो, लेन्नी मदर तेरेजा वाडो, वेरोनिका वेगस मडेंत्यार, लिल्ली गलबावो किरेम, जेराल्ड रॉबर्ट फर्नांडीस बचपे प्रत्येक ते बसून मीस भेटयता. जोनाथन रेबेल्लो मँगलोर आच्या इराद्या बसोत, फिलोमिना फर्नांडीस मंगळूर, एक भक्ती किन्नेगोडी बरें शिकाप आनी जनवय पावोवचे खातीर, प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, जीन बँड्स मुंबई बरी भलायकी बसोत. घरचालमा बसून मीस भेटयता एरन डिसोजा किन्नेगोळी, घर जेवंत आनी बुलगोतेंतल्या आत्मीय बसोत मीस भेटयता मगदलेन डिसोजा सुरतगाल आनी सिसिलिया सेरावो किन्नेगोळी. देवदेन विलियम डिसोजा 9व्या वर्साच्या उगडासाक ताच्या आत्म्याक शांती मागून मीस भेटयतात ब्रिजिट डिसोजा किन्नेगोळी. देवदेन क्रिस्टीन डिसोजा पहिल्या वर्साच्या उगडासाक ताच्या आत्म्याक मीस भेटयतात ब्रिजिट डिसोजा किन्नेगोळी. देवदेन डेनिस डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता सोनिया डिसोजा पालिमार. देवदेन स्टेल्ला रेगोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता फ्लाविया जोसी रोड्रिगस बॉम्बे. देवदेन मॅक्सिम सेरावोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता फ्लाविया जोसी रोड्रिगस बॉम्बे. देवदेन जोसेफ आनी लिल्ली सांगतीसाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता नीना डिसोजा किन्नेगोळी.
या सर्व त्या सवांगातीर या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें ते सवा मागणी घेवन या पवित्र थळाक आज आमी आयल्या. सांजुता देवाच्या विनवणेन मागले मेळटा त्या म्हणल्यार बरो वशान ही सकड मागणी त्या सवा या बलिदान वेळा आराधना वेळा नव्यान वेळा सांजुता देव मारी पास सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मागया. आज या पवित्र तळार आमी विशेष तरान मुखल्या म्हयन्यांनी या डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यांनी आमच्या कुटुंबांनी मस्तुदानाच्या जायतीं कार्यां आसात. जावं बरो काजाराची रोसाची कराराची कुमगाराची आनी इतर कार्यां जे कितें कार्यां आमच्या कुटुंबांनी आसात ती सगळीं बऱ्यांतलें बरें जावचे खातीर आज ह्या पवित्र तळार मागया. देवाचे आशिर्वादा मागून घेवया आनी हर एक चटवटी जावंक अशें सगळें बऱ्यांतलें बरें खंयचीय अडखळी नासतना जावचे खातीर आमी मागया. सगळें उबें रावया. हें बलिदान पेटोवंक फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकोड तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजू ख्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ता येण्याक तयार करच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसां आनी पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक आपण दिता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळ्यांनी वर्ती तयाराय करीत जाय आनी वर्त्या तयाराय पैकी तयाराय जावन आसा आमची काळजां बदलून देवा ससीन फाटीं येवचें. त्या देखून आज हाच्या किर्तनान आमी गायतले हांव सरस्वत देव पदवेन येता महिमेन येता. किर्तन 95 सरस्वत देव पदवेन येता. तो कितें करतलो? सगळी सिंपडलेल्या शेलयांक तो एकठांय करतलो. आपल्या हिंडात हांव भायर आशिल्ल्यांक वर्त्या मोगान गवळ्याच्या भाशेन तो सगळ्यांक एकठांय करतलो आनी सांगात हाडून येतलो. ही जावन आसा देवाची महिमा, देवाची सकत. देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत मनशा कुळा सोडून हाडून येतलो. असलो बरवसो आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादीन आमकां दिला आनी आयच्या शुभ अत्यंत जेजू कसो बरो गवळी जावन सुकोन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान येतलो आनी आपल्या अर्द्या दामून धरून ताका फाटीं हाडून येतलो. भावा भयणीनो, ह्या मिसा तयाराय करता आसतना आमकां सगळ्यांक बगता आमी सुमिस्त अस्कत मनशां. देव मुखार कोणेंच म्हणणो जावं सोमा आसा म्हूण खंयच्या रितीन काय आमची अस्कत काय आमच्या जिणेन घडल्या. पूण हो संदर्भ जावन आसा ह्या बलिदाना वेळार देवाक अर्गां दिता आसतना आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. आमचे पातकां ल्हान आसूं पुरो, ल्हान आसूं पुरो ती आमच्या मोती काडया. देवा लागचें एकामेकाचें बोगसाणें आमी मागया आनी जुतात देवाच्या मारिपात ताच्या मजती मारिपात आमकां सगळ्यांक सवस्काय बरेपण आनी देवाच्या हिंडांत जिवोवचें भाग आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आनी आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसून बागे मनशांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतां कडेन बगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस देवा लागीं विणाती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूट करूं आनी आमची बदकां बुगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत
प्रार्थुया. देवा सगळ्यांच्या रचणारा तुजी सोडवण समेस मनशां खातीर म्हूण तुवें प्रगट केल्याय. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावशें कर. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रजवाट चलयता ससनाच्या ससना. इस्राया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजोवन दिया म्हजे परजेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजागडे उलया आनी तिका परगट करा. तिजे सक्राचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें परपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पथकांक सर्वेस्वराच्या हातांतली थोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यांत सर्वेस्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालके बरोवन येवन दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दी. उंच सर्कल सुवार्ता सपोट जावन दी. फोणकुल्या आसुल्लो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा परगट जाताली आनी एक्या मनशा कुळाक ती दिसताली. कित्याक सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट करा. आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. आख्या मनशाकळ म्हणल्यार तण आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्वराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हणल्यार तण, पूण देवाचे उतार सदांत तकता. सियोनाक बरी कोबर हाडताल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेम बरी कोबर हाडताल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांतेविने बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्वर आपल्या पदवेन येता. आपल्याच बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता. तांचें इनाम ताजे सवय आसा. ताज्या जैताचें फळ ताज्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्याच्या हिंडाक सरयता. आपल्याच हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्याच हार्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्याक जागृतायेन सोलोन व्हरता. देवाचें उतार हें. पृथ्वीच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकाणा. सोम्याक नावाडा ताच्या नावाक होगलाब दिया. ताचे सोडवणी विशांत दिसान दीस परगट करा. जनांगामध्ये ताची महिमा गाया. सर लोकांमध्ये ताची विचित्र गाजया.
Alleluia, 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 Alleluia. सोमिया सो दीस लागीं पावला, आपले आमची सोडवण करून तो येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो, तुमी कितें म्हणटात, एका मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेरांय 99 दोंगरा सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेचोना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सत्य सांग तुमकां सांगता, सांडून वसणांतल्या 99 प्रास ताचे वयर तो चड संतोश पावता. त्याच परी त्या ल्हाणा मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या मोगाळ भावानो आनीक भयणीनो, पवित्र सभेची चरित्रां बरयल्लो बरयणार इसुबियस ताचें नांव. आनी तो सुरविल्ल्या पवित्र सभेची चरित्रां बरयत आसतना सान जुआंव द बिलवेड डिसायपल ऑफ जिजस म्हूण ताका नांव पडलां. जेजूच्या मोगाचो सीस आपोस्तल. आनी ह्या मनशा विशयान तो बरयता आनी तो म्हणटा, हो जेजूक मोगाचो महात्मे सुरविल्ल्या शेतमणान तो जियेलो तसलो पवित्र सभा ह्या संवसारार वाडटा आसतना तो विविध पवित्र सभेच्या जम्यांक भेट करतालो, कम्युनिटीज. आनी अशें भेट करून पवित्र सभे विशयांत जेजू विशयांत शिकोवन दितालो, तांचो भावार्थ घट करतालो. हे फावटी एफेसीस म्हणल्या तो शहराक थंयसर गेल्लो आनी थंयसर ताणें एक बिस्प नोमियारलो, नवो बिस्प. तांच्या भावार्थांची जतन घेवंक पवित्र सभा वाडत आसली. आनीक त्या बिस्पा तो सांगूंक लागलो, एका तरणाट्या ताणें मुखार हाडलो, घट्ट तरणाटो, धडांग, सोबीत, लांब. आनीक सांजू हांव म्हणालो, अळे तूं आतां बिस्प जालाय, तुका हांवें बिस्प नोमियारल्या, ह्या लोकांची पुरा जतन काण घेवंक. देखून तुवें कितें करी जाय म्हळ्यार ह्या तरणाट्या थंय व्हडलें बरें गामान दी. हो पळोवंक घट्ट आसा, धडांग आसा, सोबीत आसा, पूण हाका तुवें भावार्थान वागय जाय. ही जबाबदारी दिली सांजू हांव. आनी सांजू हांव मुखार सुणू आनी थोड्या पवित्र सभेच्या जमतीं भेट करूंक गेलो. सुमार तेंपा उपरांत चरित्रां सांगता सांजू हांव परतून आयलो खंय. ताणें कितें मिसांव दिल्लें त्या बिस्पाक आनी थंयसर पळोवंक कितें सक्कडी बरें घडलां पवित्र सभेन म्हूण. आनी अशें येता आसतना ताणें विचारलें खंय, अळे त्या बिस्पा कडेन नोमियारल्या आदले वटी आयिल्ल्या जाल्यार एका तरणाट्याक तुज्या दिन हांवें दिल्लो न्ही, कसो आहा तो तरणाटो, घट्ट आहलो, धडांग आहलो, बरो आहलो, ताका पोडे जतन घे म्हणली. बिस्पान तकली सकयल घाली खंय, चरित्रां सांगता. तो गेला म्हणलो खंय, गेला म्हळ्यार खंय तो पवित्र सभेत हांव भायर गेला. आनी त्या देखून तो आनी बरो जावची म्हाका हालेच्यान दिसना. ताची बरी जतन घेतली, बरें करून ताका सांगलें, पूण तो आयकलो ना.
तो आतां भायर गेला, बारी पयस पावला आनी आमकां तो मेळच्यार ना. सांज जुवांव कठीण गडबडलो काही ताका बेजार जाली. तो म्हणालो अशें जायना हे, तुका बिस्पूत जावन हांवें जबाबदारी दिल्ली ताका पळोवंक, जतन घेवंक आनी ताका बरो करूंक. तो म्हणालो तो खंय आसा? बिसाय म्हणालो तो आतां भायर गेला. भायर म्हळ्यार सुकोन गेला आनी आमच्या मेळीन तो येना. सांज जुवांव चरित्र म्हणटा ताचें वस्तूर पिंजलें खंय आनी एका गोड्यार बसलो खंय आनी गेलो खंय आनी ताका सोदूंक लागलो खंय. सगळ्यान सोदूंक लागलो. वो खंय भायर पडला, पवीस सभेंत भायर पडला, वो गेला, बरी जिणी जियेना, ताका हांवें सोदी जाय. आनी चरित्र सांगता ताणें सोदलें सोदलें सोदलें, एका तरणाट्या मदें ताका दिसलो खंय वो उबे रावन आसलो. बरी सालीचे युवाज्यान न्हय तो तांच्या मदें तो बसून आसलो. तांकां कितें सांगतालो. ह्या सांजो हांव पळयल्ल्या कुडले तो नीट उबे रावलो खंय. म्हळ्यार ताच्या आंगान तें सकत आयली आनी जुवान ताका आपयलो खंय आनी म्हळें खंय तूं हांगा ये, तूं हांगा ये, तूं मुजो हांगा ये लागीं. तो भियान म्हणले बरें तोतोन आयलो खंय आनी सांजो म्हळें खंय तूं आतां पवीस सभेंत हांव पयस गेलाय, देखून तुवें आतां लागीं ये जंय, तुका हांव आपोवन व्हरूंक येना, तूं म्हाका जाय म्हणून सांजुवान ताका पटलून धरलो खंय. सांजुवान रडलो खंय ह्या तरणाट्या पळोवन. तुका बरो जावंक ह्या बिस्पाकाल दिल्लो, तें तूं चुकलोय आनी आतां उरिल्ल्यांक तुवें बरें करूनाय, बरी देख दिवनाय, तांकां तुवें पाड केलाय, देखून आनी तशें जायनाय. तरणाटो सगळो कालू बुलो जालो खंय. सांजुवान मुखार ताणें दिंबी घाली खंय, बोगसाणें मागलें खंय आनी सांजुवान ताका फाटीं आपोवन हाडलो. खंय तावन तो सुकोन गेल्लो पळय थंय तावनच फाटीं आपोवन हाडलो आनी म्हळें खंय तूं आमचो, तूं आमच्या इंडाचो आनी उरिल्ल्यांक तुवें सगळ्यांक सांगाता हाडी जाय, आमी सगळ्यांनी सांगाता आसा जाय. बाबा भयणीनो, ह्यो एक ल्हानशी चरित्रां इसुबियस म्हणल्यार बरेरणान सुरिल्ल्या पळय सभेन बरयले तसली. आज आमची वाचपां देवस्तुतेची आमचें सगळें गुमाण एका संगतींत व्हरता. तें गुमाण जावन आसा आमी सगळ्यांनी सोमयाच्या हिंडान आसा जय, बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आसा जय. त्या देखून बरो गवळी जावन आसा. आमकां सगळ्यांनी सांगाता दवरचो, एकठांय करचो, पयस गेल्ल्यांक आनी प्रत्येक जावन पवी सभेन बरी जिणी जियेनांतल्यांक, हिंडातान पयस गेल्ल्यांक सगळ्यांक वट्टू हाडचो जावन आसा आमचो बरो गवळी आनी जेजू. आनी त्या देखून ह्या जेजूच्या येण्याच्या काळार आईची वपात सांगल्या बऱ्या गवळ्याची. कसो बरो गवळी सुकोन गेल्या एका शेळयेक सोदून येता. एकच शेळी सुकोन गेल्ली, 90 आनी 9 शेळयो थंयसर आसल्ली. एकच शेळी आनी उरिल्ली जाल्यार कितें म्हणटी आसल्ली, 100 रुपयांत एक आणो भायर पडल्यार लेट इज नथींग, कांय गरज ना. एकच साणोणे, एक रुविणे भायर पडल्ली, 99 आसात न्ही. पूण बरो गवळी कितें म्हणटा, 90 आनी 9 हांगा आसात, ते एका हिंडांत आसात, ते सांगाता आसात, तांकांय सोडूंक जायना, ते आमचेच. पूण एक चुकोन गेल्ली शेळी ती फाटीं ये जय. बाबा भयणीनो, सरेस्पो देव आपल्या सक्तेन सगळी शेळयांक मनशांक एकठांय करता, आपल्या हिंडाक फाटीं हाडून येता. आनी त्या देखून आयत्या नियाळाक आमी 3 संगती मतून धरूंक जाय. पयली संगत जावन आसा जेजू जावन आसा बरो गवळी. दुसरो विशय जावन आसा सुकोन गेल्ल्या शेळयां फाटल्यान जेजू तांकां सोदून येता. तिसरी जावन आसा संगत फातकी देवाच्या राजा फाटीं आयल्यार सर्गार वचतो संतोशाचो. फातकी मनीस आपली फातकी जिणी सांडून देवा थंय फाटीं आयल्यार
सर्गार वतो संतोष जातलो. भावा भयणीनो, क्रिस्ता येण्याच्या दुसऱ्या हप्त्यांत बोसोबी चिंतना ही आमकां दिल्लींत आसली आनी पवित्र सभा सांगता हो हप्तो येण्याच्या काळाचो संतोशाचो हप्तो. द जॉयफूल वीक संतोश हप्तो म्हळ्यार सोमया ते आमी सगळ्यांनी पाटी येवन संतोष भोगचो. आनी त्या देखून संतोष भोगूंक आसच्या मनशांनी सगळ्यांनी बऱ्या गवळ्याकार आसा जाय. बऱ्या गवळ्याकार आसल्यांनी संतोशान आसा जाय. कोण जेजू सांगता बऱ्या गवळ्या सांगता रावता ते मनशां संतोशान आसतात. आनी त्या देखून सांव जोच्या वांजेलांत 10वो अध्याय 11वी ओळ आमी वाचल्या थंय आमकां वाचूं मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत आयलां जिवीत तुमकां दिवच्याक आनी तें जिवीत पुर्त्या मापान मेळा जाय. लायफ इन इट्स फुलनेस म्हळ्यार 100 वांट्यांनी मेळा जाय. तशें जाल्यार जिवीत दिवंक हांव ह्या संवसाराक आयलां बरो गवळी जावं. दुसरें, सुकोन गेल्ल्या हिंडाक फाटी हाडूंक जेजू आमकां सगळ्यांकी सोदून मेळटा. मेस्सिया म्हळ्यार मागलोलो, जेजू विंचून काडिल्लो देवाचो पूत सरेस्पराचो आत्मो ताचेर आसा. तो आत्मो शांतीचो, तो आत्मो जाणवायेचो, वो आत्मो जाणवायेचो शांतीचो मेस्सिया जेजू क्रिस्त सुकोन गेल्ल्या सगळ्यांकी सोदून येता. आनी कितें करता? तो तांकां आपल्या हिंडाक फाटी हाडून येता. हें जावन आसा बऱ्या गवळ्याचें विशेश लक्षण. कितेंय त्याग करन तो गवळी एका शेळयेक सोदून येता आनी ती मेळटात संतोशान आपल्या अर्द्याक धरून फाटी हाडून येता. उतरां म्हळ्यार अर्द्याक धरून फाटी हाडून येता. म्हळ्यार ह्या सुकोन गेल्ल्या शेळयेंतय त्या गवळ्याक तितलो मोग आसा. तो कठीण मनीस जायना, क्रूरी जायना, पूण सुकोन गेल्ली शेळी मेळटाच अर्द्याक धरून फाटी हाडून येता. म्हळ्यार मोगाचो गुत्तू अर्द्याक दामून धरून आपल्या हिंडाक फाटी हाडून येता. आनी तिसरें जावन आसा ती शेळी मेळटाच त्या गवळ्याक कसलो संतोश. भावा भयणीनो, सुकोन गेल्ली वस्तू मेळत जाल्यार कसलो संतोश आमकां. आमी जायते पटी ल्हानशे वस्तू सोदता. ल्हानसो स्क्रू तो त्या मिशिनाक त्या यंत्राक फिट्ट जाता. दुसरो स्क्रू जायना ताका, कित्याक म्हळ्यार तोच जाय आनी तो मात ताका फिट्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार तो मेळ्ळ्यासोय आमकां न्हीद पडना. स्त्रियांक गुत्त आसा, कितलें सोबीत करून धाडटात, पळयतात, लायट घालतात, उजवाड घालतात आनी ती वस्तू खंय पडल्या घेवन पळयतात. कित्याक म्हळ्यार ती वस्तू जाय जेत. आनी मेळना जाल्यार राती न्हीद पडनातले गडितां आसात. आनी त्या देखून ती गरजेची वस्तू, ती हाका जावची वस्तू, ती आमकां जायचीच. देखून अर्थ कित्याक म्हळ्यार ती वस्तू नासल्या शिवाय आमकां तें यंत्र चलना आनीक तें काम जायना. पूण जेजू पळया, जेजूक आमी ह्या वस्तूंक ल्हानशें सरी करूंक जायना. पूण जेजू सुकोन गेल्ल्या शेळयेक फाटी हाडून येता आनी संतोश पावता. देखून सांव पावलू रोमागारां बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 22 ओळींत अशें म्हणटा, आख्खी पृथ्वी फातकाच्या गुलामपणांतली सुटका जोडूंक जाय आनी देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण केदाळ आमकां मेळात गी म्हूण राखण आसा. आख्खी पृथ्वी, देखून आख्खी पृथ्वी राखण आसा. कितें करूंक? सक्कडी फातकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवंक, जेजू ससीन फाटी येवंक. त्या देखून आमी सगळ्यांनी जेजू ससीन फाटी ये जाय. एका नमूचे उपदेश आमचे न्ही आसात, एका नमूनीची बेजाराय आसा, जेजूतान पयस घेवचे संदर्भ आमचे न्ही आसात. पूण आमी तो आंकांत पयस करन जेजू कडेन फाटी आयल्यार ह्या बंदडींतान आमी सुटका जोडटा. बंदडींत आशिल्लीं मनशां केदळाय समाधान आसनात.
दादोसकाय नासणांत संतोषान आसणांत बंदडेतान सुटका मेळिल्लीं मनशां संतोषान आसतात, दादोसकायान आसतात. आनी जेजू आमकां तसल्या दादोसकाय सगळ्यांक आपयता. आनी तिसरें, एका फातक्यान जिणी बदलून तो कन्वर्टर जायत जाल्यार, बरो जायत जाल्यार सर्गार वत्तो संतोष आसतलो. भावा भयणीनो, आमी सगळ्यांनी जेजू संतोष दिवंक जाय. कशें संतोष दिवंक जाय? आमच्या बऱ्या जिणे मारिपात. आज आमच्या आराधना वेळार आमी हो विशय नियाळटलो. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. त्या देखून जेजूच्या उजवाडान आमी सगळ्यांनी साला जाय. काळोखांत आसले मनशां दादोसकायन सालानात, उजवाडांत आसले मनशां संतोष दितात, दादोसकायन येतात, हेरां बरेपण करतात. ही दादोसकाय सर्गार आमी येता पर्यंत देखून सर्गी चड संतोष आसूंक जाय. आमच्या बरेपणा वरवीं, पातकी जिणी बदल्ल्या वरवीं, जेजूसाची फाटी आयिल्ल्या वरवीं, बऱ्या गवळ्याच्या मेटांनी आमी चलिल्ल्या वरवीं. आनी त्या देखून आज आमी कितें मागचें? मार्काचो वांजेल अध्याय 1 काडा, थंयसर 14 ओळ आनी 15 ओळ वाचल्यार आमकां हें वाचूंक मेळटा. जेजू कितें म्हणटा? गालिलियांत ताचें मिसांव सुरू करतना जेजून एकच सेंटेन्स, वाक्य सांगलें. सगळो पवित्र पुस्तकाचें सारांश तें. वेळ बत्ती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, फातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमंता. परत आमच्या गुमाणाक आनी नियाळाक वेळ बत्ती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, फातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमंता. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी, दिल्याय आमकां जायतीं देणी, वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी, जोडून वेचे वाती परी, अर्पिता आमची जिणी. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनीक भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमच्या पयसुलीच्या देवाक श्रेष्ठ मानून घे. सर्वेस्वरा भाग्यवान धर्मित सांजुदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण प्रगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रागात वारायलें. तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका भेटयता आनी आमच्या सोडूच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बेवंत आनी बोळ दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय
आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उच्च्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मच्या बुन्यादीचेर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार आपलेच कुशेन कस मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती खराराची एरगात पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा तसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पूर्ण जीवन पुन्हा भरवी तुवें आमकां सोडयला सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगार सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामरये देवाचे माये सांगाता बगेवन सुसे तिचो पती बगेवन दमदुता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. भावा बहिणीनो, आमी सगळ्या देवान विंचून काडिल्ली ताची पर्जा त्या देखून एका हिंडांत वरत्या ददोसकायन भावार्थान आमी जियेता हो नियाळ आज आमी केलो. तोच भावार्थ जेजूच्या हिंडांत बऱ्या गोवड्या काल जिवंक आमकां आमच्या बापाचें मागणें जेजून शिकयलां मात न्ही तें आमी सदांय म्हणटा. तें आतां आमी चीत दिवन म्हणया, अर्थ कर म्हणया आनी तशें जिवंक सदां करया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या श्री संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवनी नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दयेकून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तकलेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पृथ्वी महिमा तुझी ससनाच्या ससनाट. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनभुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे माया मोगाचो गुरसावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका पवना पुत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. भूंडो जिवितास उजवाड संसारास सोमी जेजू मोज. दैवी काणान पोसो आत्मीतान बागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू गवळ्या बोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. खरें सत्तरी वाट खरें जिवीत आमचें खरें मितत्वेचें पुनर्जीवन पंके आमच्या बरवशाचें बेणे क्रिस्ता
हितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या हितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका दये करून उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा बागेवन झूल त्या देवाच्या जैतिवान मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमान कोडी रक्ता वरवीं पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सुमेश तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एकटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगसर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 9:30 वरां सोमता 10 वरां कुमसारां 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. थंय घेवन ताचोय फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी ऑफिसान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोवंक आमी तुमकां आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर ह्या पवित्र थळाचेर मागतले. आज हांगसर ह्या मिनी वॉलांत आश्रय हांगसर कॅम्बराल आरोग्य केंद्राची नर्सां BP शुगर पळयतात. कोणाकय पळोवंक जाय जाल्यार पळोवेत. तशेंच आश्रयच्या बिल्डिंगांत मुडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची धाकट्यारां नर्सां आसात. ते देखून होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर मेळटा. ते देखून कोणाकय ती मेडिसीन गरज आसा जाल्यार ताचोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. हरी एका मंगळारा हांगसर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलतात. आमाल पियोन्याक जर तर वळख जाल्ली कोणी आसा जाल्यार तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांनी ह्या मिटिंगाक निरंतरी आयिल्ल्या वरवीं जायतो प्रोत्साह मेळटा आनी ह्या आमाल पियोन्यान भायर रावंक सुडका जोडूंक आमकां आदार जाता. त्या देखून असल्यांक ह्या मिटिंगाक येवंक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दिता. आमच्या ह्या हांगाच्या पुणशेताचे पत्र यात्रेक आमच्या ह्या वर्साचो अंको तयार आसा. त्या देखून मीस जावन घरा वेता आसतना हें पत्र हांगासर भायर पोर्टिगोन तुमकां मेळटा. त्या देखून एका कुटुंबाक एका लेखान व्हरूंक आनी हें वाचूंक आनी हातूंत जायत्या जाणांनी जायरातां लेखनां कावानां दिल्लीं आसात. हें वाचूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मनदी बाप फ्रांसीस डिसोजा हांचे थावन आयचो प्रधान याजक हांचे थावन ही मानाची वात हांगासर मुखार येवन गेजय म्हूण हांव उपकार मागता. फ्लोरीन पत्रावो मदर तेरेजा वाडो आयच्या दिसाचें नॉनवेज जेवण तांच्या लेखा स्पॉन्सर केलां. तशेंच देवादीन विलियम डिसोजा हाच्या 9व्या वर्साच्या उगडासा ताच्या आत्म्या शांती मागून तशेंच ह्या उगडासाक जेवणाक कुमो केल्या. ब्रिजी डिसोजा किन्नेवळी आयच्या दिसाचें वॉर्न तांच्या लेखा स्पॉन्सर. जॉयस्टल नजरेत मुंबई विन्सेंट सुवारीस पालिमार इलारी रोड्रिगस आनी कुटुंबाची किन्नेवळी. कार्मिन गोम्सो मुंबई हिल्डा डिसोजा सोरातगल पियूस डिसोजा पेजार क्लारा लोवीस आनी कुटुंबाची निड्डोडी. सरदानीनी मुखार येवन मानाची वात घेवची. तुमी दिल्ल्या दाना खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आटयता आनी देवाची आशिर्वादां सांजूद देवा मारिपात
तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर मागता. वाती वांटल्या फादर तुमकांय देव बरें करून सगळें आमी दिमी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघिव जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोद विनाती करता. सांजूदता देवानी हे सांत भक्त प्रत्येक जाण मुरी आमचे सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागती स्वामी उगडास करता. बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बघेवन जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा. आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. हांगासर सबाज जाणांनी त्या सवा मागणी दान आसात. ही हांव वाचून सांगतना तुमची मागणी आसा जाल्यार तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान जे कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. आज ह्या घडये ही सकड मागणी उबार दिवया. सांजूदता देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करता म्हणलें तो नांव वाडला आनी त्या देखून हरी एक संगती त्या देखून आमी ताका म्हणटा सेंट ऑफ द होपलेस, होप ऑफ द होपलेस. बरोवसो तो बरोवसो नातलेनाचो म्हूण नांव वाडला. त्या देखून ताच्या मजतीन मागलें मेळटा म्हूण आमी पात येता आनी त्या देखून बरोवशें आसा. त्या देखून ह्या घडये सकड आमची त्या सवा मागणी सांजूदता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आमी मागया. 14 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर, 4 हातां पांयची गांठी गुण जावच्या खातीर, दोगांक सर अडकळ्यो समस्या आनी बांदपाचा जावन सुटका मेळच्या खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, एकल्याचें फ्लॅटाक दिल्ले पयशे बिल्डरान फाटीन दिवच्या खातीर, एकल्याक मानसीक वत्तड आनी पिडा गूण जावच्या खातीर, 9 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर, एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक मेळच्या खातीर, 7 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याचे पेन्शनाचे पयशे मेळच्या खातीर, तेगांक कोर्ट केजीन जीक आपणावच्या खातीर, 5 जाणांक जागो बऱ्या आमला विकोन वेच्या खातीर, एकल्याक भुरग्याच्या हाताक ऊन तेल पडलें गूण जावच्या खातीर, एकल्याच्या हृदयांत दूख गूण आसली गूण जावच्या खातीर, 6 जाणांक एग्जामान बरे मार्क्स घालून पास जावच्या खातीर, 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याचे युरीन इन्फेक्शन आनी अल्सराचे प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर,
तेगांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर चौगांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर एकल्याक मिसा वसोंक आनी कुमसा जावचे करपा मेळच्या खातीर दोगांक एलर्जी शेळ आनी कोंकली गूण जावचे खातीर तेगांचे थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याच्या घरा बावारी आसचे दुश्टकायेचे समस्या परिहार जावचे खातीर तेगांक परगांवांची विजा फावो जावचे खातीर एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर 30 आनी 6 जाणांनी तांच्या प्रत्येक इराद्या खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर एकल्याचे आई 140 बेगीन्स मेळचे खातीर एकल्याचो पासपोर्ट बेगीन्स विजा स्टॅम्पिंग जावन हातां मेळचे खातीर एका एजंटाक युरोपा वचून पयशे दिल्ल्यान ताणें चीट करनासतना बेगीन विजा मेळच्या पासून लिनेट कोरेयाक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर फादर जॉयस डिसोजा पाटणांत ICUंत आसा ताका बरी भलायकी फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एका घरच्या दादल्यान दुसऱ्यांच्या घराची जबाबदारी आनी फोन एडिक्ट सवय तावन पयस रावन आपणे पतीन आनी भुरग्यांतय समाधानान आनी एकवटान जियोंक ताका फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याचे युटरसाचे सिस्ट आनी फायब्रॉयड संपूर्ण गूण जावं आनी CA 125 रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावचे खातीर एकल्याचे माथ्याचे झडचे केस रावचे खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर 10वे क्लासी शिकच्या भुरग्याक बरेंगन शिकोवंक शिकले मतीन उरची कुरपा मेळचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार बहिणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय पयलींचे बरी सरको जावन सलची कुरपा तिका मेळचे खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात पयलींचे बरी समज जावचे खातीर एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शन जावन भायर येवची कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक एलर्जीक कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावचे खातीर सेकंड PUC शिकचो क्रिस्तांव भुरगो कॉलेजीक वचोंक कॉलेजींत बरें शिकोंक कित्याक ताका कॉलेजीक वचोंक मन ना शिकाना खंयसर लिपोवन रावता ताका उजवाड मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां रोस्लिन म्हणल्यार आमचे बहीण दुबईंत काम करता ताका 5 तारखेर निमाणो वायदो दिलो पूण आमी मागतले ताचे खातीर परत 1 म्हयन्याची विजा ताका एक्सटेंड केल्या आनी त्या कंपनीन ताचें काम परमनंट जावचे खातीर ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां स्टेला क्रिस्टोफर 9 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळचे खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरें शिकोवंक आनी तांची थियोलॉजी एग्जाम बरें फूड करूंक तांकां करपा मेळचे खातीर विना रोड्रिगस बरी भलायकी बरें काम ताका फावो जावचे खातीर दुबाय मागोवंक सांगलां एलन लसरादो आनी एलिटा डी सिल्वा तांकां भुरग्याचें देणें प्राप्त जावचे खातीर मागोवंक सांगलां देवदीन मताय सर्व विल्सन सर्व विल्फ्रेड सर्व आनी मार्क रोड्रिगसांच्या आत्म्या शांती मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां जेसिंता डिसोजा दुबाईंत आसा गोल्डन विजा मेळचे खातीर तशेंच तिच्या कुटुंबाचे समस्या सगळे इत्यार्थ जावचे खातीर मागोवंक सांगलां आलिस म्हणली आमची बहीण 80 आनी 2 वर्सां प्राय तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर विन्सेंट म्हणलो भाऊ ताका एक बरें काम भलायकी आनी एक बरी सांगातीन मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच बिल्डींग लिफ्ट घालच्याक एकल्यांक परमिशनाक एप्लाय केलां संबंद जाल्या अधिकाऱ्यांत परमिशन मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां अन्ना म्हणल्यार बहीण फायनल इयर BA एग्जाम बरोवंक आसा बरेंगन बरोवची आनी बरी भलायकी मेळचे खातीर एका भुरग्याक बरेंगन शिकोवंक समजोनी तशेंच शिकल्लें मतीन उरोवंक करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां एका स्त्रियेक शिरांची दूख आसा जॉयंट पेन आसा ती गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एका धर्मीक भयणीन तिच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां आनी एक धर्मीक भयण रांदची जावन तिच्या भलायके खातीर किडनी समस्ये डायलिसीस हप्त्यान 3 फावटी कर्ण आसा तिका बरी भलायकी बरेपण मेळचे खातीर तिणें मागोवंक सांगलां तशेंच एका धर्मीक भयणीन तांच्या कॉमेंटांत दोऱ्याचे समस्ये दोरो बांदला ऑपोजीट पार्टीने मानून घेवंक दोऱ्याची केस आसा ती इत्यार्थ जावं आनी थंयसर शांती समाधान रास जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सकड समस्या इत्यार्थ जावचे खातीर मागया UK तावन एका कुटुंबाचे न्ही तांच्या कुटुंबांतलो ल्हान भुरगो वा बालशे ताका एलर्जी आसा ताका लागून कश्ट जाता ह्या सकड पिडे तावन सुडका ह्या भुरग्याक लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां मगोच्यान ह्या सकड तेसावां सांगता जे कितें तेसावां आमच्या काल जमानांत आसात ही सकड उबान दिवन आमी ह्या घडये विशेश तरान मागया Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian. Aradan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Pranipat tuka sumian Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 मोगळा जेजू आज या पवित्र तळा गायलेल्या या सकट भावनांचे त्या सवा त्यांच्या काल समानात असलेल्या आज अत्रेक त्यांच्या त्यांनी जे की ते तुझ्या पायांतळा आज संजोद तादेव मारी पास समर्पण करून आशेता ही सकट त्या सवा या गडिया ओ बांधिता तुझे मजद तुझे काकुद संजोद तादेव मारी पास त्यांचे जीविता वाळई म्हण सुमिया तुझ्या लागे परतून मागता सुमिया तुका असाध्य म्हणल्या कंचे येईना तुझी पदवी तुझी महिमा या पवित्र तळार या गडिये आईचे ते सांग सर वाळून दी या बावंडांनी आशेल्ले बरे पण त्यांचे जीवितान लाभय तांका आपोर समिया बरी भलायकी दी समिया सकड पिढे शिडेनले गुण क समिया त्यांनी आशेल्ले बरे पण त्यांचे जीवितान लाभय एक बरें काम एक बरी सैरी आणि जे की ते आशेवन हांगसर रोडून म्हणल्या परी संजूद तादेवाच्या पायान तळा प्रार्थितात मागतात संजूद तादेव तुझ्या लागी विनंती करता म्हणल्या बरोवशान ते हांगसर आसा ही सकड ते सवा तू मानून घे त्यांचे जीवितान आशेल्ले तांका लाभय म्हण समिया तुझ्याकडे परत मागता समिया जेजू तांका आपोर समिया आपोर जेजू आपोर समिया गुण कर समिया तुझे दैविक सगळ कृपा वाळे touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus bless them abundantly shower your blessings on them Lord Jesus pour out your spirit on them Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिंबिगलिया मुझ्या मोतीर काळो कादन मुजो बावात दंडोळंक पेसारच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्यांक बरोवस दिवचे खेरीत तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या समिया जेजूचे महिमे नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी सकड आमचे दोळे धांपिया या पवित्र तळाक आयिल्ल्या मारिपात मोतीक समाधान मेळटा आत्मीक बरेपण मेळटा आत्मीक दादोसकाय लाभता आनी ताचे चड कुडीक भलायकी आश्चर्यां अद्भुतां या पवित्र तळार आमच्या जिवितान घडटात आज सांजू दोतात देव मारिपात समियान आमकां आपोडटा बरेपण दिता त्या खातीर ताका अर्घ दिताना फाटल्या दिसांनी आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान जाल्लें तें सगळें बरेपण या पवित्र तळा मारिपात आमकां लाभलेलें बरेपण आमी ओळखून घेवया धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया एकल्याचो जागो बऱ्यान मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर तो अर्घां दिता 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात दोगांचे कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचे सर रिपोर्ट्स नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात 100 परगांवांत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात आनी 12 जाणांनी मागुल्लो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितांत लाभल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां दितात ह्या सकड भावंडां सांगता आमी मेळया आमच्याय जिवितांत सांजू दोतात देवाच्या मजतीन जावचें सगळें बरेंपण वळखून धन्य देवाक आमी अर्घां दिवया Jesu, Jesu moja kalza, Jesu, Jesu kalza. मोगाळ भाऊ बहिणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्लें आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवान जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना
प्रार्थना येसुमिया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावोतें काम नासतना कोस्टोच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फावो ती जिनिये सांगाती मेळनासतना कोस्टोच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत जावंक अशी सकट बरीं फालीं बरीं कार्यां तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता हर एकाचे तुजें आशिर्वाद आवोत कसलीच अडकळी नासतना कसलोच घुस्पोट गोंदळ नासतना सकट कार्य भोव अपुर्ब्यान बऱ्या तरान जावं तुजो आदार तुजी कृपा तुजी मजत लाभय म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा आमच्या ह्या कुटुंबांतल्या कार्यां खातीर गांवांत तशें परगांवांत हांव पयन करनेवच्या सकट पयनाऱ्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांच्या पयना वेळार तूं सांगाती पयनारे जावन राव तांचे पयन शाबीत आनी सोबीत जावं कसल्योच अडकळी नासतना ह्या दिसांनी असल्यो अडकळी सकट पयस सरून तांचे पयन बरें जावं दी म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान राणये काकुदीचे माये नमनमच्या जिवा आम्रदनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी पदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार आसून आमी तुका रुदान करता तो आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारी मुरये पिडेस्तां बसत विशेष मागणे ह्या घडये आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू आमकां कितेंय पिडा आसा आमकां कितेंय कश्ट आसा कितेंय टेंशन आसा बेजाराय आसा दूख आसा सगळें ह्या घडये त्रियेक देवाक सांजू दुतात देव मारिपा समर्पण करतना हो हात आमचो मात्र न्ही हो सोमयाचो हात सोमी तुमकां आपोरता सोमी तुमकां गूण करता सोमयाची सकत कृपा ह्या आतां मारिपा तुमच्या कुडींत कुडीच्या शिराशिरांनी वळता म्हणल्यार भावर्तान बरवशान ह्या घडये विशेष तरान मागा आमी त्रियेक देवाक मान महिमा दिताना त्या त्रियेक देवाची मजत ह्या हाता मारिपात आमच्या कुडींत आनी प्रत्येक जावन कोणा पिडेस तांकां ती मागोवंक आशेतात ह्या घडये तांचोय उडास काडा तांच्याय कुडींत ह्या त्रियेक देवाची कृपा मजत वालचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागा मोगाचें न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें कशी वयली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक तुवें गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टोच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दीस घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगीसत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याच्या नामी आमचो आदार ताणी रचला स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं तुमचे सोमे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावर तुज्या बुसुंदरा तुजी मीत वेदनातली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कुस्टोन ज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित एकामेका सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजान जावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या देन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तीं तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुकार गांदिवन दीन जो जियेता आनी राज करताय सस्नच्या सस्ना सरेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखा मळप प्रकाश तुमचेर पांकोव तो तुमकां मैपसान आनी काकुळटीन वागोव दुलो बायन तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोत पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला
आणि बसवण्याप्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो आणि तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसां उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आजचे सर वाईट बसमून उडोवं आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळी करूं आणि सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आस्वाद तुमचेर देवो आणि तुमच्या सवय सदांच रावो मोगचनो दिंबीर समिराविया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा त्या देखून जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करुया. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नाम भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नाम करता तुका नाम जिविताचो उंड तूं आमकां मोगास ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंड तूं आमकां मोगास ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लाले तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता हरी एक दिसा बघच्या तुका आमी येता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका करता तुका संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावस समाधानेचो प्रकाश पांकोसो संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावस समाधानेचो प्रकाश पांकोसो तुका मेळो काशेता अग्नी सकताले तुका मेळो काशेता मी सकताले हरी एक दिसा भोग शांती आमी येता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता आराधा
हालेलुया 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 भावा बहिणीनो, भक्ती मनान काळता काळजान आमी सोमयाक आराधन करता. आमी सगळ्यांनी मिसाच्या पवित्र बलिदान वांटालो घेतलो आनीक जेजूक आमी सगळ्यांनी अर्गां दिली. मागण्या पैकी मागणें जावन आसा येवकारिसां वांटेली जावचें आनी येवकारिसां वांटेली जावन जेजू सेवण आमची सगळ्यांची काळजान चोंदुचान बदल्यांत. आनी आतां आमी इतलीं जाणां सांगाता मेळोन दिंब्यार पडोन जेजूक प्रगट तरा आनी आलता रस्त्या जेजूक आमी मान करता. ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल सर्ग आनी संवसाराचो राय आमचो धणी कोरस ह्या आल्तारार रज आसा. ताका आमी वंदन करया, ताका आमी नमस्कार करया. ह्या देवत्या देण्या खातीर ताचो आमी उपकार बावडया. मोगळा सोमया जेजू, तुजें अजरपण, तुजें दर्शन आमकां सुमेस्तां घेवंक जाय आनी त्या देखून वत्या संतोशान काळजाच्या उमाळ्यांनी तुजे मुखार आमी दिंब्यांनी आसांव. वो वत्त वेळ आमकां हरी एकल्याक जावं तुज्या दर्शन असो, तुज्या अणभोगाचो, तुजो मोग आमच्या काळजांत आमी जोडचो. मात न्ही ह्या अणभोगान आमी सदांच जिवंक आमकां कृपा लाभय, बोळ लाभय. तुजें आजारपण, तुजें दर्शन ह्या आमच्या जिवितांत सदांच आमी भोगूंक आमकां तूं शिकय. सोमया आमच्या सांगाता तूं राव, सदांच आमकां राख, सदांच आमकां सांबाळ, आमकां सदांच राखून व्हरू. आमच्या गरजांनी तूं आमकां आदार जा. आमच्या सांगाता तूं राव म्हूण आमी भावा भयणीनो ह्या वेळार आमी मागया आनी आमचे हात परत हात वयर घालून सगळ्यां म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. गाण्यो तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, मोगळा तुका सोमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. कंडी जावन आमी सगळ्यांनी हात वयर घालतना नवी सकत आनी बोळ आमकां मेळटा. वस्तू जेजू आल्तारार आसचो तें बोळ सकत आनी आमच्या थाळ्याक विशेश सकत मेळटा. आराधन करूंक आनी ताका महिमा दिवंक आनी त्या देखून आमची काळजान संतोशान बदल्यांत. भावा भयणीनो, थोडे उले आमी म्हणया, तुमची जबाब आसा आमी सांगता म्हणया आमी तुजो मोग करता. सांगता म्हणया आमी तुजो मोग करता. जेजू देवाच्या पुता, आमी तुजो मोग करता. जेजू मरियेच्या पुता, आमी तुजो मोग करता. जेजू उजवाडाच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू पिडेस्तांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू रडतल्यांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू कुड्यांक दीस दिल्ल्या,
आमी तुजो मोग करता जेजू काळोखान सस्पतल्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू निरासपणान बुडलेल्यांक उजवाड दिवच्या आमी तुजो मोग करता जेजू कश्टान सांपडलेल्यांक उजवाड दिवच्या आमी तुजो मोग करता जेजू बरें करतल्यांक प्रेरण दिवच्या आमी तुजो मोग करता जेजू सर्गींच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू आमच्या कश्टांनी आमकां बुजयतल्या आमी तुजो मोग करता खंडीत जावन आमी जेजूचो मोग करता आमी समेस्ता जेजूच्या मोगान जिवन ते दसली उबे रावया आनी एका गिताक आमी तयार करया. ह्या गिताचें नांव आसा सगळोच जेजू समर्पिता. कोणा कडेन बूक आसा तुमचे कडेन आसात तर म्हणा सांगाता म्हणया जेजू सगळोच हांव तुका समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता कुशेन सर्वपसिता सदांच मोग करून ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. सगळोच जेजू समर्पिता कुशेन सर्वपसिता सर्वच मोग सांगता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्मारा सर्वंदारा आव समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्मारा सर्वंदारा आव समर्पिता. आता परत आमी उतरां आयकया मागीर तें गावया. सगळोच जेजू समर्पिता तुज्या पांयां पडटा लौकीक कुशलाय सर सांगता काणगे सोमया म्हाका आतां सांगात आमी सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लौकीक कुशलाय सर सांगता काणगे सोमया सकळी सांगता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्वस्मारा सर्वंदारा आव समर्पिता. भावा बहिणीनो केदें वतें देणें सगळो सामेन सोमया समर्पिते सर म्हज्यो सक्ती सांगता सगळी म्हजी कूड म्हज्या कडीचे सगळे विस्वे म्हजी जीब म्हजें उलोवणें म्हजी चिंची सकत देवान म्हाका दिल्ले पांय चलोवंक बरें करूंक देवान म्हाका दिल्ले हात हें सक्कडी म्हज्या कुडीचे सक्कड विस्वे जेजूक हांव समर्पिता. जावं पुरो थोडे फावटी म्हाका थोडी अस्खतकाय भोगता म्हज्या जिवितांत पूण केदाळा हांव जेजू म्हाका सगळोच समर्पिता. सगळी अस्खतकाय जेजू खान उडयता म्हाका तो आपडटा गूण करता म्हाका दोडत्या सक्तीन तो भरता. जेजूची सकत म्हजे थंय सगळी वाळोवन दी म्हज्या शिराशिरांनी वाळोवन दी. जेजू म्हाका आपडटा आनी गूण करता त्या देखून आमी सगळां मागया जेजू म्हाका आतां आपडटा आनी गूण करता. सक्कड जेजूची सकत म्हजे थंय आतां वाळोवन दी म्हण आमी एक घडीभर मौनपणी मागया आनी परतून आमी म्हणया
सर्व सावलीता सर्व सावलीता सगळं स्मरण सर्वदार समर्पिता सर्व सावलीता सर्व सावलीता सर्व स्मरण सर्वदार आमच्या काळजांत संतोष आसा जेजू सक्कडी आमी समर्पित आनी आमची सक्कडी बेजार आयसलता आमी गुण जाता कित्याक जेजूच्या सांगातपणान जियेल्लीं तसली बेजारांत खंडीत जियेनात संतोषान आसतात आनी सक्कडान संतोषान जियेल्लीं तसलीं सोम्याक अर्गां दितात होगडाप दितात महिमा गातात गुण जातात बरी जातात आनी उक्त्या काळजाचे आनी मनाचे जातात आनी त्या देखून असलो संतोष जेजूच्या समोर जेजूच्या दर्शनांत त्याच्या अणभवान आनी मुगुणाचा मोगाच्यानो परत आमचे ताळे आमी सांगाता घालया आनी आमी म्हणया तुमची जबाब आसा जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता सांगाता म्हणया जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो इश्ट देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो बरो गोवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका सदांच बरें दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग तूं म्हज्या करता कश्टान म्हाका आदार दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग तूं करता म्हाका जिवी दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग तूं करता म्हजी पिडा शिडा गुण करताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुजे लागीं आमार जिविताचें उतरां आसात देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें सर्वस्व देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तुजे विणे म्हाका जिवीत ना देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग तूं करता म्हज्या कश्टां निरंतरी म्हाका बुजवण दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता भावा भयणीनो तर आमचे थाळे आतां आमी सांगाता घालया आनी परत आमी एक गीत गावया कित्याक म्हळ्यार गितां गाता आसतना जेजूक आमी दोडत्या रितीन ओगळा पटयता आनी त्या देखून आमचें गीत आसा तुजो हांव मोग करता हें आमकां सडावत तोंडपाशी गुत्त आसा तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळ हांव रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचो ना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जेजू तुका
तुका वर्गा दिता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा तुझी हांव स्तुती गाता सांगता म्हणया तुझी हांव स्तुती गाता तुझी हांव स्तुती गाता जेजू तुझी हांव स्तुती गाता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा तुका हांव महिमा दिता तुका हांव महिमा दिता तुका हांव महिमा दिता जेजू तुका हांव महिमा दिता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा तुझ्या पाया तळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Hallelujah. 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 मोगाचेनो आमच्या काळजांत संतोष आसा गी आसा न्ही गे सगळ्यांनी आयतोर गेले म्हाका दिसतालें कोणाकी पुरो आसान जावना 10 वर्सां आदीं हांव युरोपाक गेल्लो आनी तो आमचे सांगात थोडी मालगडी आसली आमी ते एक पाद्र्याब आसले हांव येताना तांची बॅगां लागेज आमी व्हरून येताले थोडी सिस्टां आसलीं कित्याक म्हळ्यार तांकां सोलोवंक कश्ट म्हणाली गांठीचें दूख म्हणाली देखून आमी पाद्र्याब तरणाटे आसले हांव तांची लागेज बरो आमी वयताले हांव एअरपोर्टार थोडेर येताना मागीर भाग्यवन जागे आमी पावले हांव निमाणो शुक्रार आनी त्या दीस कुर्साची वाट आसली जेरुजलेमार
थंयसर या स्त्रियांनी दिंबी घाली गांठी दुखी म्हणल्यानी पुरा दिंबी घाली. हांवें ताच्या उपरांत 2 दिसां उपरांत तुमी गांठी दूख म्हणटाल्यात न्ही काय जालें जालें गूण फादर आमी कंप्लीट गूण जालें हांव कांय गांठी दुखिना सोमास हांव सोमास जाता चलोवंक पाटी येताना तांची लागी चिंत वोवन पाटी हाडून आयली. मोगाच्या न्हू कोण सोम्या सांगता रावतात सोम्याचें दर्शन देखतात सोम्याचो अणभव घेतात सोमी तांकां गूण करता. आनीक कोणेय गूण करूंक जायनातली पिडा जेजू जावन आसा द डिवायन हिलर. पाद्र्याबान उडीच मिसाय देळा 9 दाळ सांगलें जावन आसा जीजस इज द डिवायन हिलर. कोणेंच गूण करूंक नातल्या सक्त्यान जेजू सगळ्यांक आमकां गूण करता. तसलो अणभव जेजू आमकां सगळ्यांक दिता. कितल्या बऱ्या ताळ्यान केद्या व्हडल्यान कितल्या रंगीत ताळ्यान आमी सोम्या गितां गायलीं आनी जेजूक जावं अर्ग आनी होगळाप कित्याक हेंच देणें आमकां सगळ्यांक गूण जावचें देणें बरें जावचें देणें सुटकेचें देणें जेजू आमकां सगळ्यांक फावो करता. दारेगूण संतोश पावया परत्यान आमच्या हाता वयर घालया आनी म्हणया हालेलुया 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 अर्गान योगा पिता सोम्या येसू महिमा तुका सोम्या येसू आराधना तुका सोम्या येसू गुण कर्म का सोम्या येसू आपण मका सोम्या येसू हालेलुया 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 हालेलुया. उबे रावल्ले बरी रावल्ले देवाचें उतार आमी आयकुया मागीर ल्हान सोनियाळ उपरांत थोड्यो विणवण्यो मागीर निमाण्या बेसांवांक आमी तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजूच्या उतराचेर तीर्प तवळ जेजू तवळ व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो जो कोण म्हाका सतमनता तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्या सतमनता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसारांत एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमनतलो काळोखांत उरचो ना. परत हांव वाचता आमच्या गुमणाक देवाचें उतार हांव ह्या संवसारांत एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमनतलो काळोखांत उरचो ना. कोणीय म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना संवसार बाचाव करूंक पूण हांव आयलां. म्हाका इन्कार कर म्हजें उतार मानून घेतिल्ल्याची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलें उतारच निमाण्या दिसा ताची नीत करतलें कित्याक म्हजीच की हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगा जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचें परमान म्हळ्यार सासणी जिवीत म्हूण हांव जाणा देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. हे घडीभर बसया मोगाचें न्हू. देवाचें उतार वाचल्या उपरांत आमी अशेंच वगेच रावंक जायना. देवाच्या उतार आयकल्ल्यानी ताचो नियाळ करी जाय आनी त्या प्रमाणे जिये जाय. त्या दाळा मात देवाच्या उतराची सकत आमकां समिस्तां बगूंक मेळटा. देखून हें देवाचें उतार आमी थोडो वेळ नियाळ करया. ह्या नियाळाक तुमी म्हजे सांगता मेळा जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. न्यूझीलंड म्हणलो एक गांव आसा. थंय जावन 60 किलोमिटर एक आयलँड आसा. त्या नांवाचें त्या आयलँडाचें नांव ऑकलँड. न्यूझीलँडांत एक हो गांव द्वीपांत थंय जावन आनी मुखार 60 किलोमिटर्स एक आयलँड आसा. त्या आयलँडाचें नांव ऑकलँड.
ताची विशेष कितें म्हळ्यार थंयसर एक न्हंय आसा आनी जायते जण टुरिजमाक गेल्ले तसले प्रवासी जावन गेल्ले त्या जाग्याक येतात. ह्या न्हंयच्या पलतडी एक न्हंयच्या तडीर एक माठें आसा. त्या माठाची विशेशय कितें गे म्हळ्यार थंयसर तुमार हजारांनी किडी जी येतात, किडी, त्या किडीन जावन प्रत्येक उजवाड आमच्या मलगड्यांक वता सुब्रातां किडी उणी जाल्यात. पयले एक पावसान ल्हानश्यो किडी गुंवताल्यो, तातूंत उजवाड जातालो. आमी पळयलां मलगड्यांनी. आतां किडी उणी जाल्यात हवामान बदलावण जावन, आनी त्या किडींचो उजवाड राती किडी उबो मारतालो आनी काळाकान त्यो किडी गुंवतना आमकां उजवाड दिसतालो. तसल्या नोमणीचे किडी ह्यो. आनी त्या देखून ह्या आकलँडा वसायचो जाल्यार एक न्हंय उतरा जाय. न्हंयच्या पेल्या तडीर एक गुहे आसा, माटें आसा, आनीक दणीर वसा जाय व्हडलो आवाज करनासतना, आनी दणीरीत बसोवन तें माटें पळय जाय. ह्या न्हंयच्या तडीर आसलें आनी थंयसर काळोख जाताना गेल्यार हजारांनी किडी पळय उजवाड पांगयतात, परजाड पांगयतात. आवाज केल्यार कुडले बंद जाता. आनी त्या देखून जायतो लोक प्रवासी ट्युरिस्ट थंयसर येतात हें ज्या पळोवंक. कित्याक म्हळ्यार हजारांनी किडी उजवाड पांगयतात. आनीक थंय गेल्ले म्हणटात थंयसर बुकी वासयत खंय तितलो उजवाड खंय काल्याचो किडी परजडचो उजवाड. मोगाचेनो जेजू खंय आसा थंयसर उजवाड आसा जायत. कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो अणकार पयस जावन रावंक. खंयसर उजवाडाची मनशां आसात, जेजूचो उजवाड घेवन आसात, थंयसर सगळ्यांनी उजवाड पांगता. आनी त्या देखून ह्या नातालांच्या फेस्ताक क्रिस्मसाक आमी तयार करता. जेजू ह्या संवसारी मेस्सिया उजवाड जायनो मनशा कुळाचो आनी सगळ्यांक तो उजवाड जेजून पांगयल्लो जावन आसा. आनी जेजूच्या परजळांत आमी सगळ्यांनी जियेस जाय. जेजूच्या जिणयेचेर आमी दिश्टांनी घाल्यार सगळो पवित्र पुस्तक जेजू संवसाराचो उजवाड ह्या विशीं उलयता. मात न्ही जेजूची 30 वर्सांची जिणी नजरेतांत बगेवन कुटुंबांत जेजू जियेलो. एका रितीन गुप्ती रितीन म्हणा जाय, पूण उजवाडाची जिणी 30 वर्सांची बगेवन कुटुंबांत थंय थंयसर उजवाड जालो. मात न्ही तें कुटाम जेजून पवित्र केलें, बगेवन केलें. मोरी थंयसर आसली जेजूची माय, तितले मात न्ही सांजे जेजूचो पस्को बापय जेजून गुपीत तरान एका सुताराचें काम करन. कित्याक म्हळ्यार ताका सुतारी म्हण आपयताले नजरेतांत तो आसतना. हो सुताराचो पुतणे तें कितेंय आसूं, तो लोक ताका कितेंय म्हणो, पूण जेजू नजरेतांत उजवाड जालो 30 वर्सां बगेवन कुटुंबांत. उपरांत 3 वर्सांची जेजूची जिणी ताचें प्रगट मिसां वेळार आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जेजू उजवाड कसो संवसाराचो जालो. मातेवचो 5वो अध्याय काडल्यार थंयसर जेजू आमकां आपण दिता. आमी सगळ्यांनी संवसाराचो उजवाड जाय जाय. जेजू कित्याक आमकां उजवाड जाय जाय म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार खंयसर काळोख आसा थंयसर कांय बरेंपण जायना. खंयसर काळोख आसा थंयसर कितेंय बरेंपण जायना. थंयसर पाताक आसा, थंयसर दुबाव आसा, आयनातीक साल आसा, थंयसर सर नमणेची वायटां घडटात काळोखांत आनी अंधकारांत. खंयसर जेजूचो उजवाड आसा थंयसर सगळीं मनशां जेजूच्या उजवाडान चलतात, बरवसाची मनशां जातात. हें करूंक जेजू आमकां सगळ्यांक आपण दिता. ते आमी जावयांगी आनी आमी क्रिस्मसाक नातांच्या फेस्तार करता. जेजू उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तोच उजवाड आमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजांत आमी खंयसर जियेता थंयसर जाय जाय म्हूण आमकां सांगलां. एकली टिचर गव्हर्मेंट इस्कॉलांत वावर करताली.
हांवें विचारलें कितलें स्ट्रेंथ गे म्हूण. तिणें म्हळें फादर 35 जाणां आसात. 35 जाणां भुरगीं त्या टिचरां तांतूं एकली क्रिस्तांवची. हांवें सांगलें वेरी गूड मिशन. 35 जाणां भुरग्यांच्या लेखणी गव्हर्मेंट इस्कॉलान काम करता पळया. आनी ती म्हणाली ह्या 35 जाणां भुरग्यांक हांव एकली क्रिस्तांव टिचर. हांवें म्हणालें वेरी गूड, कंग्रॅच्युलेशन्स. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांचे लेख 35-40 न्ही गव्हर्मेंट इस्कॉल. तूं आसलें लेख, यू आर देर. कित्याक म्हळ्यार तूं ह्या भुरग्यांक बरें शिकयत. खंयचीं जावं दी, ह्या क्रिस्तांव जावं दी क्रिस्तांव जावं दी, तीं सगळां देवाचीं भुरगीं. त्या देखून तुवें क्रिस्तांव टिचर जावन तो उजवाड तुवें दिवयत 35 भुरगींक. दॅट इज नॉट द नंबर. दॅट इज नॉट द नंबर 35 जाणां. ते लेखणी तूं आसाय थंय, तूं क्रिस्तांव आसाय. त्या देखून तें आसल्या सगळ्या भुरग्यांक तूं एक देख म्हणें कंग्रॅच्युलेशन्स. मोगाच्यानो आमी खंयसर आसां, आमच्या ऑफिसांनी, दफ्तरांनी, इस्कॉलांत आमी खंय सगळीं काम करता. आमी घराच ना थंयसर आमी सोम्याचो उजवाड व्हरा जाय. तें देणें जावन आसा जेजून आमकां दिल्लें तसलें. तें जावन आसा हेरांक आमी जिवीत दिवचें, उजवाड दिवचें, बरें करचें, सवस्काय दिवची, बुजोवन दिवचें, हेरांक गूण करचें, हेरांक आयकोवचें. कितलें वतें देणें हेरांक बुजोवन दिवची, तांकां आयकोवचें, गूण करचें, देख जावन दी. हाच्या कांय वतें देणें आसा गे. भोवशे वर्त्या पैकी देणें जावन आसा आमी हेरांक उजवाड दिवचें. हें जावंक जेजू आमकां आपयता. त्या देखून ह्या वर्त्या उजवाडाच्या देण्या खातीर आमी जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमी परत उबे रावया आनी आमी सांगाता इगेप्टी म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचेनो आमी सगळां जेजू बरी उजवाड जावन सुकल्या. आनी त्या देखून आमी सोम्या लागचें बोगसाणें मागया. ह्या बोगसाण्याक थोडे उले आसात. देखून आमची जबाब आसा सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. सांगाता म्हणया सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. तुवें दिल्ल्या आत्मीक आनी लौकीक जिविताची आमी सारकी जतन करिनातल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमच्या उतरांनी आमी हेरांक दुखयलेल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. राग मोसोर द्वेश आमच्या काळजान दवरून आमी हेरांक बक्षिनातल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. गरजेवंतान तशें पिडेस्तांक आमच्या रंगाची कुमोक आमी दिवंक फाटीं केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमी वडिलांनी युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या कुटुंबाचे आत्मीक कायदे पाळूंक गळाय केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमच्या शेजारा आनी आमी वावर करत्या जाग्यांनी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक आमच्या बऱ्या देखी मारिपात आमी क्रिस्ताचो उजवाड जावनातल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. प्राजिताचो कुमसाराचो सक्रामेंट घेवंक आमी गळाय केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. हेरांक मान गौरव दिवंक आमी गुमान दिनातल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमच्यो आत्मीक संगती तुत्ताण करूंक आमी दुबाव केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमच्या जिवितांतली पिडा आशिल्ल्या कश्ट नट सोलवून येता आसतना देवाचेर भरोसो दवरूंक आमी फाटीं केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. आमी कितें करीत आशिल्लें बरें करूंक आमी गळाय केल्ल्या खातीर सोम्या आमी पातकी आमकां बक्षी. मोगाचेनो आमी एक घडीभर मौन रावया. आनीक ह्यो संगती आमच्या मतींत हाडया. सगळी आज आमी नियाळ केल्ल्यो तसल्यो आमी सोम्या मुखार कशीं आसा. खंडीत जावनी कोणी दुबाव तेंचो नाका. पूण बऱ्या तरान जर तर आमी सोम्या मुखार उबी आसा तें वर्तें देणें न्हू सगळें आमी मांडून घेवया. आज दिसभर इतलीं जाणां म्हाका आज दिसतात केदें वर्तें देणें. हांगासर मिसाक आयिल्ल्यान तुमी आराधनाक आयिल्लें तेंत बरेंपण उजवाड असो आमी मोग करता.
जेजूस आमी मोग करता हेंच वर्तें देणें आमच्या घरा गेल्या उपरांत हेरांक आमी सांगात जाय. दीस इज द मेसेज. हें जावन आसा देणें आमी हांगासर भोगचेंद आसलें आमी हेरांक सांगात जाय. ही गरजेत हाडून भायर येतालें आनी आमच्या घरा येतालें आनी हें देणें आमकां सगळ्यांक पावोचो आमी मागया. तशेंच थोड्यो विनवण्यो आमी करया. निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावच्या आदीं उबे रावल्ले कडेच हांव थोड्यो विनवण्यो करता. आमच्या मोतींत आमी मागया. आमचो पापसाई पापा लियोक आख्खी पवी सभा सोलोन व्हरूंक पवित्र आत्म्याचें देणें आनी प्रेरण ताका लाबून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतलीं दादलो आनी स्त्री मालगडी आनी भुरगीं एका काळजाचें एका मनाचें जावन जिवंक पूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक पिडेस्तांक तांकां जेजूच्या हातांत आमी समर्पया. तांचे कस आसूंक तांकां बुसवण मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या आस्पत्रेंत आसलेल्या विविध पिडेस्तां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण विविध पिडेन कश्ट जाल्यांक कॅन्सरच्या पिडेन कश्ट जाल्यांक तांकां आस्पत्रेंत सेवा दाक्तरांक नर्सांक तांची सेवा करता कुटुंबाच्या सांद्यांक आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागया. आमच्या सर युवा जनांनी क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रकार तांणी जिवंक आनी क्रिस्ताचो उजवाड तांणी हेरांक हांकोंक तांकां कृपा आमी मागया. ह्या दिसांनी पृथ्वीचेर घडितां भुंयकांप्यो जगलाणे आवरू गडगडे आनी हेर अनावतांतले सरेस्प देव आमकां निवारण म्हूण आमी मागया. आनी आमी सांगता म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. गाण्यो बरा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू आराधना तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचे न्हू आतां आमी त्या लावणी करूंक आसा. पाद्र्या हांगासर मुखले मागणें चलोवन वतले मागीर जेजूचें बेसांव आमी घेवंक तयार रावया. मोगाचेनो ही त्या लावणी आमच्या कुडीचेर आमी घेत आसतना ह्या माकणे मारिपात विशेष सोमयेची कृपा आमच्या कुडीन वालता भलायकी बरेपण आमकां मेळटा. तेदून ह्या माकणे वेळार आमी प्रत्येक जाण पवित्र आत्म्याचें गीत गायतना पवित्र आत्म्याची सकत मजत आमच्या कुडींत कुडीच्या शेरांनी वाळोवन दी. आमचे थंय आसले पिडा शिडा सगळीं नापयन जावन दी पयस सरून दी भलायकी बरेपण ह्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी असल्या बोगणांनी ही मागणी घेवंक आमी फुडें सरया. कुमगाराक आयिल्ल्या प्रमाणे 2 लायनींनी आमी मुखार येवची आनी मागणी आमी घेवची. पवित्र आत्म्याक ह्या घडी आमी उलो मारचें आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेक आमकां आमी समर्पण करचें. शांती समाधान
तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा जाऊजी विश्वासपणे पवित्र देवानी दैवी सत्तेन म्हाका ओळखली पवित्र देवानी नवे जिवीत म्हाका लाभली कष्टतेला तू सावकासायला रडतेला तू भुजावन लाभ थकलेल्या तू विषय लाभ काळजामची तुझ्या मोगान पेट पवित्र देवानी दैवी सत्तेन म्हाका बोरगी पवित्र देवानी नवे जिवीत म्हाका लाभोगी हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. भावा बहिणीनो, खंडीत आमच्या काळजान संतोष आसा, उजवाड आसा. सोमयाचो उजवाड सगळ्यांनी आमी घेतला. देवाक जावं अर्गां आनी जेजूचें बेसांव घेवचें केदें वरतें देणें हें बेसांव आमच्या घरा वरया, आमच्या कुटुंबाक वरया, आमच्या पिडेस्ताक वरया. जेजू आमकां सगळ्यांक बेसांव दिता. जेजूचें बेसांव सगळ्या संवसारार तें पडटा, पूण आमचे मुखांत तें सजान गायिल्ल्या मुखांत ह्या बेसांवाक आमची काळजां आनी मोना आयती करून आमी गावया ह्या देवडा सक्रामेंताक. Jedavora Sacramenta Sastraman Karuya Purvira Karupavana Novioriti Adarya Sarvon Vechaskat Vishna Bavartache Bordivya Zashe Bapa Tashes Puta Ullasani Stutiza Padvi Maima Sasna Sasna Yekas Kalyan Hersita Tukadogantia Spirita Samasamina Bharta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंट घालच्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडणुचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गा तुका तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावार्ता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावार्ता मोगार पुता सोवे हांव पर मोरे आशीर्वादी आमकां भगेवन सांजूत देवा आम्हा पासत विनंती कर भगेन कृष्णाच्या कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी